नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. अमेरिकेन हल्लो करूना जाल्यार इराण अमेरिकेचेर परमाणु हल्लो करपाचे तयारेन आशिल्ले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भुमिका स्पश्ट करतना केलें म्हत्वाचें विधान. गोंयचे बिननिवासी भारतीय आयोग संघर्ष सुरू आशिल्ल्या वाठारांत रावपी गोंयकारांच्या नियमीत संपर्कांत आसात. सध्या तरी साबार गोंयकार सुरक्षीत आशिल्ल्याची म्हायती आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांणी दिली. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तशेंच तरेकवार वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपाच्या मुख्यालयांत जाली बीज समितीची बसका. अर्थसंकल्पीय लोकांच्या हिताचो करपाचो यत्न मुखेलमंत्री. पर्यटकां खातीर उबारिल्ल्या 2 कॉटेजींनी पेटिल्ल्या उज्यान कॉटेजींचो जालो गोबोर. पर्यटक सुरक्षीत. मायकल लोबो हांणी घडणूक थळाचेर वचून घेतलो नियाळ. आयसीसी T20 क्रिकेट करंडक सर्तींत कोलकाताच्या इडन गार्डन मैदानाचेर पयल्या उपांत्य फेरयेच्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेचो पंगड झुजतलो न्यूझीलंड पंगडा आड. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या इराण आड इस्रायल आनी अमेरिकेच्या झुजाच्या फाटभुंयेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी आयज एक म्हत्वाचें विधान करतना अमेरिकेन इराणाचेर हल्लो करूं नाशिल्लो जाल्यार इराण आदींच अमेरिकेचेर हल्लो करपाचे तयारेंत आशिल्लो अशें म्हळां. इराणा बरोबर जाल्ल्या युद्ध विरामाच्या चर्चे वेळार ही गजाल स्पश्ट दिसून आयली आनी देखूनच अमेरिकेन इस्रायल देशाक तेंको दिवन ही जोड युद्ध मोहीम सुरू केली अशें ट्रम्प हांणी नमूद केलां. And it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. अमेरिकी सुरक्षा दळाक इराणाचेर केल्ल्या हल्ल्यांत 17 जहाजां, 1 पाणबुडी तशेंच हेर संरक्षण सामुग्री काबार करपाक येस आयलां. अमेरिकेन इराणात राबयल्ल्या झुजा खातीर 50,000 परस चड सैनीक, 200 फायबर जेट, 2 एअरक्राफ्ट कॅरियर आनी बॉम्बर वापरून इराणान व्हड प्रमाणांत लुकसाण केलां. अमेरिकेचे सेंट्रल कमांड एडमिरल चार्ल्स कूपर हांणी अमेरिकेच्या झूज मोहिमेविशीं सविस्तर म्हायती दिली. Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. तशेंच इराणान काल संवसारीक वेपारा खातीर म्हत्वाचे आशिल्ले होर्मुझ स्ट्रेट बंद करपाची घोशणा केल्ल्यान ते विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना डोनाल्ड ट्रम्प हांणी संवसाराचे उर्जेचे स्रोत कमी पडूं दिवचे ना आनी गरज पडल्यार अमेरिकेच्या नौदळ टँकरां बरोबर ताची सुरक्षा करपा हेतान येतले अशी शिटकावणी दिल्या. मजगतीं संघटीत राष्ट्रांतले इराणाचे राजदूत अली बहारेनी हांणी अमेरिके सयत झूज सोंपोवपाच्या हेतान कसलेच तरेची चर्चा जावं ना अशेंय सांगलां. There has been no any approach to the United States, to the President of the United States. There hasn't been any contact from our side. Now, the only language for talking with the United States is the language of defense. And for the time being, we are focused on defending our country. मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजांत थंय ओडकून पडिल्ल्या भारतीयांच्या सुरक्षेविशीं चर्चा करपा देखीन केंद्र सरकारान एक आंतर मंत्रालयीन पंगड स्थापन केला. हो पंगड दीस पडटो झुजाच्या परिस्थितीचेर आनी थंय आशिल्ल्या भारतीयांचेर बारकायेन लक्ष दवरतले. तशेंच येरादारी, लॉजिस्टीक, निर्यात तशेंच संभावीत जोखीमाचेर हो पंगड नदर दवरून आसतलो. तशेंच भारताच्या विदेश मंत्रालयान भारतीय दूतावासा खातीर
आपत्कालीन संपर्क क्रमांक लेगीत जारी केला. कसलेच तरेचो आधार आनी मजती खातीर भारतीय ह्या क्रमांकाचे संपर्क करपाक शकता. मजगतीं दुबय हांगा अडकल्ल्या कांय भारतीयांक घेवन भारताचें पयलें विमान दिल्ली आनी मुंबय पावलें. ह्या वेळार प्रवाशांनी दूरदर्शनाक प्रतिक्रिया दिल्यो. Scared, but otherwise there was life as normal and we felt very safe. The government did every way to make us residents, feel safe or tourists feel safe. You are scared unless and until you are on your motherland. It is scary. You think कि नहीं यार सिचुएशन यहाँ से बिगड़ सकती है. गोंयचे बिननिवासी भारतीय आयोगाचे आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांणी मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर लोकांनी सध्या तरी भिवपाची गरज ना अशें सुचयतना आयोग त्या वाठारांत राबितो करून आशिल्ल्या गोंयकारां सयत नियमीतपणान संपर्क सादून आसा आनी अजून मेरेन एकाय गोंयकाराक कसलेच तरेची समस्या जावं ना आनी ते सुरक्षीत आसात अशी गवाय लेगीत सावयकर हांणी दिली. गोंयकार आसा पळय न्ही, आज सकाळीं सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण रावतात थंय तेंचे आतां तसो खंय इश्यूज ना. आतां स्पॉरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसा पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात. कोण हॉटेलान आसतले, कोण भोंव गेल्ले आसत ते हॉटेलान आसत, कोण आपल्या कंपार्टमेंटान रावता आसत, घरा आसत, सगळे सेफ आसात. तशें आतां इश्यूज ना. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेज्या संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ले, आतां परत बंद जाल्या. सो वराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें. पूण सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन त्या प्रमाण सेफ आसा. पण तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट केला तेंच्यांनी कोणी करता, आमचे कडेन करता, म्हायती धाडटात, आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन धाडटात, विचारतात आमकां. जेन्ना फ्लायट शेड्यूल जातल्यो तेन्ना मागीर ते हळू करता. पॅनीक जावपाची गरज ना अजिबात. तेंचेंय म्हणणें आसा की कोणीच पॅनीक जावचें न्ही. कारण कितें जाता की एक फावट रिपोर्ट्स जे आसा ते अशा पद्दतीन येतात की थंय सिच्युएशन तेंचें आसा पॅनीक करपाक तशें कांयच ना. तेंचेंय म्हणणें आसा ते अपील करतात, आपल्या फॅमिली कडेन ते उलयतात, तेंकांय सांगतात कोणी पॅनीक जावचें. फिनलंडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब आयज सकाळी भारताच्या 4 दिसांच्या राजकीय भोंवडेर दिल्लीत पावले. विदेश वेव्हार राज्यमंत्री किर्तीवर्धन सिंग हांणी तांकां विमानतळाचेर येवकार दिवन मानवंदना भेटयली. रायसिना संवाद 2026 कार्यावळी खातीर अलेक्झांडर स्टब हे मुखेल सोयरे आनी मुखेल वक्ते आसात. नवी दिल्लीत पावले उपरांत समाज माध्यमां वरवीं आपली ही भेट व्यापारा सयत दोनूय देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करतली अशें तांणी सांगलें. राष्ट्राध्यक्ष स्टब हांच्या भेटेक लागून भारत फिनलंड संबंद नव्या उंचायेर पावतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां येवकार दितना सांगलें. आपले भेटे मजगतीं राष्ट्राध्यक्ष स्टब राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत बसका करतले. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. वेद इसे प्यार नहीं करता है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है. अरे वो अमीर घर का लड़का है, वो क्यों प्यार करेगा इसको? तो इसके लिए फ्लाइट की टिकट्स बुक कराने जा रहा था ना. अच्छा वो तूने नहीं कराई, वरना ये लड़की आके उसके लिए भी तुझे उल्टा सुना देती. कितनी उम्मीदें थी मुझे तुझसे, कितना भरोसा था मुझे तुझ पर. खून किया है तूने मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का. तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी स्विमिंग पे होना चाहिए. 2 दिन तक मुझे कुछ नहीं सुनना है. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. इन द्वीपों तक, यहाँ के सीधे साधे लोगों तक अपने इलाके की खबरें पहुँचा रहा है ब्रह्मपुत्र कम्युनिटी रेडियो. इस कम्युनिटी रेडियो में कोई बाहरी आरजे नहीं है, यहाँ के लोग ही इसे चलाते हैं. लोग खुद प्रोडक्शन करता है, यानी खुद का गांव में रिकॉर्डिंग करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, वो मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, करके हम लोगों को व्हाट्सएप में भेजता है. वो हम एडिट करके म्यूज़िक लगा के वो फाइनल करके हम ब्रॉडकास्ट करते हैं. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से with नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो.
आयज राज्यांतले तरेकवार विशयाचें मंथन करपा हेतान भाजपाच्या बीज समितीची आयज पणजी मुख्यालयात बसका जाली. बसके विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी गोंय विधानसभेच्या येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कशे तरेन लोकांच्यो मागण्यो, भावना, गरजो आनी सुचोवण्यो समजून घेवन ह्या अर्थसंकल्पाची रचणूक जावची हे विशीं बसकेंत चर्चा जाल्ल्याचें नमूद केलें. आणि कोर कमिटीची मिटींग ही फाल्यांचे असेंब्ली सेशन आसा त्या हातूंत भितर अनुसंधान आशिल्लें. बजेट आसा आनी बजेटान लोकाभिमुख बजेट जावचें आनी त्याच बरोबर सरकार ज्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजना करतात त्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो ताजो प्रयत्न आसता. कारण हें सरकार लोकां खातीर आसा आनी त्याच बरोबर येणारे बजेटान भितर कितें दवरल्या त्या गुलदस्त्यान आसा ते मुख्यमंत्री मागीर 6 तारखेक आसता बजेट. अनेक गजाली आसात खुबश्यो ते सजेशन पार्टी म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्लें आसा. सरकार ताचेर योग्य ते निर्णय घेतलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसके विशीं उलयतना अर्थसंकल्पा सयत हे बसकेंत तरेकवार पावण्यार जावपी वेंचणुके विशीं लेगीत मंथन जाल्ल्याची म्हायती दिली. हातूंत पणजी महानगरपालिकेची वेंचणूक, फोंड्याची पोटवेंचणूक तशेंच हेर नगरपालिकांच्या वेंचणुके विशीं चर्चा जाल्ल्याची मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. पार्टीच्या आयच्या कोर मिटिंगेक वेरियस हांव प्रेजेंट आशिल्लो. आमचे कोर पार्टीचे मेंबर सगळे आशिल्ले. वेरियस इशू रिगार्डींग द सरकार, रिगार्डींग द ऑर्गनायझेशन हाज्या संदर्भांतले डिसिजन आशिल्ले. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागिल्ल्या. पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यान जाता तांच्याय कडल्यान त्या खातीर. आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजी इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशा बऱ्या पद्दतीन म्हणजे लोकाभिमुख बजेट करचें गोंयकारां खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न. काल राती उसरां कळंगूटच्या तिवाय वाडो हांगा 2 कॉटेजींक उजो पेटून 2 कॉटेजींचो गोबोर जालो. ह्या 2 कॉटेजी लागसर आशिल्ल्यो हेर 6 कॉटेजींक उजो लागपा पसून वाटावल्यो. पिळर्ण उजो पारोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातीचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या कॉटेजींनी राबितो केल्ले मैसूरचे पर्यटक वाटावले. अजूनय ह्या अपघाताचें कारण निश्चित जालें ना. मजगतीं कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या अपघाता विशीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिली. वुडन कॉटेज एका कलंगूट तिवाय वाडो एका उजो लायला कोणे तरी रातचो. म्हाका दिसता आदलो कोण कामदार आसूंक शकता, वर्कर हू वॉज वर्किंग अर्लियर एट दिस प्लेस आफ्टर गेटिंग ड्रंक. बिकॉज वी हॅव सीन अदर कॉटेजीस वीच हॅज नॉट कॉट फायर तांकां दाराकूच उजो लागला 1, 2, 3. सो अशें कळोन येता की कोणे तरी येवन उजो लायला. CCTV कॅमेराज आमी सायडीच्या नेबरांची चॅक करपाक लायल्या. आनी हांव सदांच म्हणटा की CCTV कॅमेरा आर द आयज फॉर द पुलीस. हे पंचायतीन, गव्हर्मेंटान, ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी मेळोन इन्स्टॉल करपाची गरज आसा. आमी कलंगूट बीच प्रॉमिनादीचेर घातले, आतां बागान घालपाक जाय. एवरी बीच वीच इज प्रॉमिनंट लायक गावरावाडो, मागीर तिवाय वाडो हिंगासर एक, मागीर फुडें म्हणजे बिचार वयता पळय ते लेन्स आहा, अशे रोड आहा, थिंगा एंट्री पॉयंटाचेर CCTV कॅमेरा घालपाची गरज आहा. तितून तुका इजी सर्विलन्साचेर आमकां कोण कितें करता, रातचे कोण भोंवता, चोर भोंवता, कितें करता तेंकां सगळें आमकां कोण येतलें आनी तेंकां धरपाक इजी जातलें. म्हणजे ते आख्खे ते दिसतले CCTV कॅमेराचेर. सो असले जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना टू डिटेक्ट द पीपल हू आर इनवॉल्ड इन द क्रायम इट इज व्हेरी व्हेरी इजी. म्हाजे हिसपान एक 7-8 लाखाची डॅमेज जाल्या. पणजी शारांत मांडेवी न्हंयेत एक नव्या कॅसिनोचें जहाज हाडचें न्हय म्हण विरोध करपी जागृत पणजेकार समितीच्या प्रतिनिधींनी आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची आल्तिनो हांगा भेट घेतली. पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक हांणी काल हो नवो कॅसिनो येवचो ना आनी त्या विशींची प्रक्रिया पुराय जाल्या अशी गवाय दिल्ली. हे फाटभुंयेर आपाचे राज्य मुखेली वाल्मिकी नाईक हांच्या फुडारपणा खाला ह्या प्रतिनिधींनी मुखेलमंत्र्या सयत बसका करून हे विशीं स्पश्ट उतर घेतलें. वाल्मिकी नाईक हांणी पत्रकारां कॅसिनोचो इशू आमी त्या विरोधान आमी झगडटात. पूण मेन जो एक एमर्जन्सी आशिल्ली वीच वॉज दीस बोट वीच वॉज गोईंग टू रिप्लेस एन एक्झिस्टिंग कॅसिनो वेसल. एक 70 हाडून 2000 कॅपॅसिटीची बोट हाडपाचो जो प्लॅन आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी डेंजर. इशू इतलो स्ट्रॉंगली घेतिल्लो
आनी मुखेलमंत्रीन आमकां आज टायम दिलो आनी आय एम ग्लॅड टू टेल पीपल ऑफ पणजी, पीपल ऑफ रेश मागोस एंड पीपल ऑफ गोवा की ही हॅज कन्फर्म टू अस की ही जी न्यू बोट which everybody was concerned about, ही बोट आता मंडोवी नदीन येवची ना. He has confirmed to us that he has told the company which had applied for the permissions की ते 70 लोकांची बोट काडून 2000 लोकांची बोट हाडूंक शकना. This is what the CM has confirmed to us in person. ती गजाल we congratulate people of Panje who took up this agitation and of Resh Magos ज्यांनी दोन्ही सायडीन पब्लीक मिटींग जाली आनी एक आंदोलन कशें वयर सरलें. जशें सांगलें, दिस इज जस्ट वन एमर्जन्सी इशू. कॅसिनो बद्दल आनी खुबशे इशूज आसा ते आमी थोडेशे डिस्कस केले. उत्तर गोंयचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नाईक हांणी आयज मुळगांवच्या मिनाखणीच्या वाठाराक भेट दिवन वेदांताचे अधिकारी तशेंच थळाव्यांच्या हाजेरीन पुराय वाठाराचो नियाळ घेतलो. गांवचे थळावे फाटल्या कितल्याशाच तेंपा सावन ह्या वाठारांत सुरू जाल्ल्या मीन वेव्हारांत आयज जाल्ल्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या भेटी विशीं पत्रकारां लागीं उलयतना थळावे महेश्वर परब हांणी सरकार थळाव्यांच्यो मागण्यो गंभीरपणान घेनात आनी गांवांतले लोक गांवच्या परिसराचें लुकसाण करून मीन वेवसाय सुरू करपाक दिवचे नात अशी स्पश्ट शिटकावणी दिली. आउटपूट असो आयज पर्यंत कांयच येवंक ना. आमच्या इतल्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी एवरी टायम आमची मिटींग जाली काय 2-3 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टराची ट्रान्सफर जाता. अशें आतां आमी कांयच न्हू म्हटल्यार 13 मिटिंग्यो जाल्यो. एक नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिटींग जाली पण भितरसून आउटपूट म्हणटा तो अजून पर्यंत आमकां आमच्या फेवरान कांयच येवंक ना. आमी आयज 2 पॉयंट आमी घेवन झगडटा. फक्त आमकां एक डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट आमकां कायमची बंद जावंक जाय, जेणे करून आमचे भुरगे लोक सुशागाद न्हिदा सारके. आनी सावंड पोल्युशना पासून आतां एग्जामी आसा 10वेच्यो, परत दुसरी आतां एग्जाम येवपाच्यो आहा भुरग्यांच्यो. तेंचेर कितलो इफेक्ट जाता तांकां सांगलें आमी 2 दीस येवन तुमी देवळान रावा आनी आयका तुमचो सावंड. तो बजर रिवर्स घेता मशिनरी बीन न्हू, तुजो आवाज येता न्हू, तो डायरेक्ट ते सायडीन 200-300 मिटराचेर हे येता. तो 300 मिटर म्हणून 1 किलोमिटराच्या भायर पावता आवाज. आनी जेणे करून जम म्हणटा ती सारकी आमकां गांवकरवाड्याच्या लोकांक म्हणटा ती कशीच सारकी जम मेळना. आमी आतां करपाचें कितें? आमी सगळ्या कडेन आतां सीएमा पर्यंत आमी आमचे हे दिल्ले आसा, वचोन सुद्दां येयले पण हेजेर दखल म्हणटा ती कांयच घेना. म्हणून आयज लोक आमचे चवताळलेले आसा आनी जो पर्यंत आमचे इशू हे सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत मायनींग ऑपरेशन बंद कायमचे डे नायट दोन्ही बंद करपाचे अशें आमी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या निर्णयाचेर आमकां विलेजरान सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. शिगमोत्सवा निमतान अंदू वर्सा मांद्रेच्या शिगमोत्सव समितीन 15 ते 18 मार्च मजगती तरेकवार सांस्कृतीक आनी मनरिजवणेच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. थळावे आमदार जीत आरोलकर हांचे हाजेरींत आयज शिगमोत्सव समितीची बसका जाली. अंदू वर्साच्या शिगमोत्सव कार्यावळींत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्ल्या सहकार्या बद्दल उपकार उक्तायतना आमदार जीत आरोलकर हांणी गांवगिऱ्या कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर अंदू वर्सा बक्षिसांची रक्कम वाडयल्या आनी गर्दी नियंत्रणांत दवरपा खातीर लोकांनी सहकार्य करचें अशें मागलें. शिगमोत्सव हांगासर मांद्र्यान करता तेका लागून आमी प्रायजीस वाडयला कित्याक तांकां खर्च खूब आसता आनी ते खंय तरी तांकां उमेद जावची की फुडल्या वर्सा हेच्यावर बरें करचें म्हणून. सो आमी सगळे आमचे प्रायजीस वाडयल्यात. नो डावट गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट आपल्या प्रायजीनान करता, तेजे फिक्स प्रायजीस सगळे ऑल ओव्हर गोवा तेच आमकां, पण आमी खंय तरी ते वाडयल्यात आयज कित्याक आमचे गोंयच्या भुरगे जे कला म्हणजे आमच्या संस्कृती विशयी इतके सिरियस आहात ते तेंच्यांनी तांकां मोटिवेशन मेळचें म्हणून. आमची कमिटी आहा वर्सान आपली काम बरें करता आनी म्हाका दिसता ह्या वर्सा जबाबदारी पूर्णपणे घेतली आनी हो शिगमोत्सव आहा तो बऱ्या पैकी साजरे करतले आनी आमचे परत एकदम म्हणजे अख्ख्या गोंयांत मांद्र्या मतदारसंघात जो शिगमोत्सव आहा 15, 16, 17 हे कार्यक्रम आतां सागरान वाचून दाखयले कार्यक्रम कितें आहा ते आनी तशेंच 17 तारखेक आमचो फ्लोट्स तो जे परेड जातली शिगमोत्सवाची म्हाका दिसता सगळ्यांक हांगासर येवपाची गरज आसा कित्याक एक्सायटमेंट म्हणजे एक्सायटींग वेगळे वेगळे गोश्टी आसतले. म्हणजे आमचो एंटायर जो शिगमोत्सवाचो स्ट्रीट आसतलो तो एंटायर स्ट्रीट आमचो 15 तारखेच्या 15 ते 17 तारीख फूल डेकोर आसतलो. ताका लागून मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन तुमी मांद्रे मतदारसंघात येवचे आनी मांद्रे शिगमोत्सव 2026 मुद्दाम हे 4 दीस पळोवपाक येवचे. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमाचेर व्हिडिओ जारी करून धारबांदोडा हांगा पुर्विल्ल्यो गोंयच्यो पारंपारीक शेतकी परंपरा आपणावन भाज्यांची शेती करपी वरद सामंत
हांची तोखणाय केला. हे विशीं संदेश घालतना पारंपारीक शेतकी प्रक्रिया लेगीत फायदेशीर थारता आनी घराब्याक अर्थीक आदार दिवपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. अशे तरेच्या उपक्रमांतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेक थळाव्या सरकाराक आदार दिता हे विशीं मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. In the sunny fields of Dhar Bandhu, Samant found his perfect career. A commerce graduate, he chose farming, a profession with strong earnings, full freedom, and room to grow. Varat Samant worked smart from day one. He did modern techniques by visiting progressive farms in Karnataka and Maharashtra, brought those learnings home to Goa, planted his first crop of brindi on a small test plot. फिल्डान कितें रोवचें हें मोठो हें आशिल्लो तेन्ना म्हणजे कितें रोवन हें करतलो तेन्ना अशें दिसलें की भाजी रोवची कितें तरी बारीक प्रमाणांत हांवें भेंडे रोयले. भेंड्याचे बी कशें आसता हें सुद्दां म्हाका खबर नासलें. ते भेंड्याचे बी हाडले, ते रोयले आनी भेंड्याची झाडां जालीं. तेच्या नंतर हांवें नेक्स्ट इयर मोठ्या प्रमाणाचे भेंडे रोयले, एक 4000 स्क्वेअर मिटरान, आनी इट वॉज अ प्रॉफीट. म्हणजे गोंयच्या भायर वचून कर्नाटका महाराष्ट्रान शिकलो. Season by season, he added more crops: fresh cabbage, sweet carrots, juicy watermelon, scaling up steadily and supplying quality produce directly to government. Chief Minister Pramod Sawant's Swayampurna Goa mission gave the right push at the right time. It brought together assured buyers, expert support, and a clear plan to make Goa self-reliant in vegetables, powered by its own talented youth. हे गोंय पूर्ण विकसित करपा खातीर आमचो एक खूब मोठ्या प्रमाणात आपले कॉन्ट्रिब्युशन हे मोठ्या प्रमाणात दितले आनी हे गोंय स्वयंपूर्ण जातले हाची म्हाका खात्री आसा. The real game changer was the promotion of vegetables with Assured Market scheme. Goa State Horticulture Corporation buys local produce at fair fixed prices every season, turning every harvest into steady, reliable income that comfortably matches and a regular salary. रोवपाचें मुख्य कारण म्हणजे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हे आमची भाजी अश्वर प्रायजान घेता. ऑल ओव्हर इंडियाची खंयच स्कीम ना की आमची भाजी गव्हर्मेंटच घेवन स्वता विकता आनी दॅट गिव्स अ अश्वर प्रायज. Today, Varad's fields are alive with activity. Local workers get steady jobs, families grow stronger, and the whole community feels the difference. His journey shows it clearly. Farming brings real profits, deep respect, and a life of freedom built on your very own land. जेन्ना हांवें सुरवात केली 2006 म्हणजे 2006 एक्चुअल ह्या हितून झोकून दिल्लें तेन्ना म्हाजे कडेन 2-3 जाणच लोक लेबर म्हणजे स्टाफ काम करतालो. आज म्हाजे कडेन ना म्हटल्यार 10-15 लोक आमेरी काम करता आनी भायले एक 5-6 जाण म्हणजे तब्बल एक 20-22 जाणांना 365 डेज काम करता आनी तेंचे जीवन चलता. Goa recognized his hard work and appointed him Agriculture Brand Ambassador. He now travels across talukas, sharing one honest message. With modern tools, assured crops, and government support, agriculture is a smart, high-earning career for every young Goan. 2022-23 पर्यंत हॉर्टिकल्चर इयराक 3 crores शेतकऱ्यांक पावताले म्हणजे सगळे शेतकऱ्यांक मेळून 3 कोटी पावताले. पूण हे आज 2025-26 हे 8 कोटीक तेंकलेले आसा. म्हणजे म्हाजें मत आसा की एग्रीकल्चरान सध्या वेजिटेबल फार्मिंग हे दिस इज अ प्रॉफिटेबल फार्मिंग. Swayampurna Goa stands firmly behind every young farmer, with secure markets, steady guidance, and full confidence of a state that believes in its youth. Today, trucks roll out of Goa packed with homegrown vegetables, driven by young hands choosing fields over harvests, over salaries. भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन आयज महाराष्ट्रात जावपी राज्यसभेच्या द्विवार्षिक वेंचणुके खातीर उमेदवारांची वळेरी जारी केली. हातूंत रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया चिंतामण इवनाते तशेंच रामराव बडकुते हांची नांवां भाजपान निश्चित केल्या. पुराय देशभर होळी व्हडा उमेदीन मनयतात.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत देशवासियांक होळयेची परबी भेटयली. रंग आनी उमेद घेवन येवपी ही होळी सगळ्यांच्या जिवितांत खोशी घेवन येवं अशें तांणी मागलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत पुराय देशवासियांक होळयेची परबी भेटयल्या. देशाच्या शिमेचेर आशिल्ल्या जवानांक लेगीत तांणी परबी भेटयतना देशाच्या जवानांक लागून देश आयज सुरक्षीत आसा अशें तांणी सांगलें आनी पुराय संवसारांत शांतिकाये खातीर आपूण प्रार्थना करता अशें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जवान सर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए क्या? मैं देश के जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश की सीमाएं यदि सुरक्षित है हमारे देश के बहादुर जवानों के कारण ही। दुनिया भर के मुल्क में जो उथल पुथल है उसमें पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, यही हमारी देश की बराबर यह कोशिश रहती है। पुराय संवसारांत शांतिकाय उरची हे खातीर आपूण प्रार्थना करतलो अशें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हांणी सांगलें. मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं होली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बड़े लक्ष्य हैं। मैं चाहता हूं बिहारी होने के नाते जब तक बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रंग में ना रंगूं, मेरे लिए तब तक ये होली अधूरी रहेगी। पूरा देश जब तक मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के रंग में ना रंगे तब तक भी हमारे ये त्योहार अधूरे रहेंगे। तो ऐसे में हम सब मिलकर देश को, राज्य को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये खुशियों का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लाए। संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या T20 करंडक सर्तीत आयज जावपी पयल्या उपांत्य फेरयेंत दक्षिण आफ्रिका न्यूझीलंड पंगडा आड कोलकाताच्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर खेळटले. हो खेळ सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या खेळांत जैतिवंत जावपी पंगड सरळ आयतारच्या निमाण्या खेळांत प्रवेश करतलो. सर्तींतलो दुसरो उपांत्य फेरयेंतलो खेळ मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर भारत आड इंग्लंड ह्या पंगडा मदीं जातलो. निमाणो खेळ आयतारा 8 मार्चाक अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर खेळटले. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.9 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. अमेरिकेन हल्लो करूं ना जाल्यार इराण अमेरिकेचेर परमाणू हल्लो करपाचे तयारेन आशिल्ले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भुमिका स्पश्ट करतना केलें म्हत्वाचें विधान. गोंयचे बिन निवासी भारतीय आयोग संघर्ष सुरू आशिल्ल्या वाठारांत रावपी गोंयकारांच्या नियमीत संपर्कांत आसात. सध्या तरी साबार गोंयकार सुरक्षीत आशिल्ल्याची म्हायती आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांणी दिली. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तशेंच तरेकवार वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपाच्या मुख्यालयात जाली बीज समितीची बसका. अर्थसंकल्पीय लोकांच्या हितांचो करपाचो यत्न मुखेलमंत्री. कळंगुटे पर्यटका खातीर उबारिल्ल्या 2 कॉटेजींनी पेटिल्ल्या उज्यांत कॉटेजीचो जालो गोबोर. पर्यटक सुरक्षीत. मायक लोबो हांणी घडणूक थळाचेर वचून घेतलो नियाळ. आनी आयसीसी T20 क्रिकेट करंडक सर्तीत कोलकाताच्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर पयल्या उपांत्य फेरयेच्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेचो पंगड झुजतलो न्यूझीलंड पंगडा आड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरय पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.